येरादारी खात्याचे संचालक सुनील मसूरकार हांच्या सयेन हो आदेश जारी केला। 2 वर्सां पयलीं अरुण देसाय हे येरादारी खात्याचे संचालक पदार आसतना पोन्न्यो बसगाडयो बदलून नव्यो बसगाडयो खरेदी करपाचो आदेश बस वेवसायिकांक सरकारान दिल्लो। मात आता विविध वयाच्यो बसगाडयो भंगारात काडपा खातीर नव्यो तारखो सरकारान बस तज्ञांक थारोवन दिला। हाचो आदेश बिरेस्तारा शासकीय राजपत्रांतल्यान प्रसिद्ध केला। सरकारान बस तज्ञांक थारोवन दिल्ल्यो नव्यो तारखो म्हळ्यार 20 वर्सां वा ताचे परस पोन्नी बस बदलपाची तारीख 31 मार्च 2017, 18 वर्सां वा ताचे परस पोन्नी बस बदलपाची तारीख 31 मार्च 2018, 17 वर्सां वा ताचे परस पोन्नी बस बदलपाची तारीख 31 मार्च 2019, 16 वर्सां वा ताचे परस पोन्नी बस बदलपाची तारीख 31 मार्च 2020 आनी 15 वर्सां वा ताचे परस पोन्नी बस बदलपाची तारीख 31 मार्च 2021। येरादारी खातें नव्यो बसगाडयो खरेदी करपाक बस तज्ञांक अनुदानूय दिता। वर्सुकी लाखो रुपयांचे अनुदान वितरीत करतात। आजुनूय 20 वर्सां आनी ताचेकून चड वर्सां जाल्ल्यो प्रवासी बसगाडयो रस्त्या वयल्यान धांवतना दिसतात। ह्यो बसगाडयो प्रदूषणाक आनी वाहन अपघाताकूय कारण ठरतात। मात ताचे विरोधात कारवाय जातना दिसना। आर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।